मागण्याची सुवात वेदीच्या मुखार. मागण्याची स्टायल सारकी दीन आनी आदार जावन, आपल्याचे दिमेचेर जावन, आपल्याकूच विसरोन आनी देवाच्या मुखार हाजीरपण जावप पळय तसले मागण्याचे समाज. फकत सोलोमोनूच न्हय मागणें कोत्तालो, सगली पोरजां पासून मागणें कोत्ताली. हांव तुमकां विचारतां म्हज्या भावा भयणांनो, सगली मागणें कोत्ता आसतना तुमी थिंगासोर कितें कोत्ता? हिंगा थिंगा तुमी पळयता जेन्ना सगली मागणी कोत्ता आसतना तुमी थिंगा कितें कोत्ता? हिंगा थिंगा तुमी पळयता तुज्या घरान तुजो घोव मागणें कोत्ता आसतना तूं बायल थिंगा कितें कोत्ताय? तुज्या घरान जेन्ना तुजी बायल कोत्ता थिंगा मागणें तेन्ना तूं थिंगा घोव कितें कोत्ताय? आवय बापूय मागणें कोत्ता आसतना भावा भयणो तुमी थिंगासोर कितें कोत्ता? आवय बापूय जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना भुरग्यांनी थिंगासोर मागणें कोत्चें. घोव मागणें कोत्ताना बायल आनी भुरग्यांनी मेळोन मागणें करूंक जाय. बायल मागणें कोत्ताना घोव आनी भुरग्यांनी मेळोन मागणें करूंक जाय. आवय बापूय जेन्ना दिमेर रावन मागणें कोत्ता पळय तेन्ना भुरग्यांनी पासून आपल्याच्या दिमेर रावन मागणें करूंक जाय. त्या दिसा सोलोमोनान जेन्ना मागणें केलें आख्खो समाज सगलीं बरोबर ती मेळोन मागणें कोत्तालीं. जेन्ना हांव मागणें कोत्ता पळय तेन्ना म्हजो भाव बरोबर थिंगा मागणें कोत्ता. सगळे मेळोन थिंगासोर बरोबर मागणी करूंक जाय. बापायन मागणें करूंक जाय, आवयन मागणें करूंक जाय, भुरग्यांनी मागणें करूंक जाय, सगल्यांनी वांटो घेवंक जाय. मागता तुमकां हांगासर तुमी कितें शिंगचें. जायते फावटी कितें जाता पळय बायल मागणें कोत्ता आसतना घोव हांगा थिंगासोर भायर भोंवंक वयता. बायल बरे भाशेन थिंगा मागणें कोत्ता आसतना घोव थिंगा टीव्ही पळयता आनी सिरियल पळयता. केन्ना घोव थिंगासोर बरे भाशेन मागणें कोत्ता आसतना बायल टीव्हीचेर सिरियल पळयत आसा. ती आपल्याचे टीव्ही सिरियल पळयत आसा. आनी जेन्ना आवय बापूय मागणें कोत्ता आसतना भुरगीं आपल्याचे थिंगासोर उलयत आसात आनी ती पर्वा करिना. कान दवरून आयका, हें ओत्मिकाचें गुण्णू. बापूय थिंगासोर मागणें कोत्ता जाणा तेन्ना सगले घराब्यान थिंगासोर मागणें दसरोंक जावो. आवय जेन्ना घरान मागणें कोत्ता हें तेन्ना तुका कळलें तेन्ना सगलीं थिंगा आवाज करिनासतना शांतीकायेन आपआपल्याची कामां थिंगा करूंक जाय. कित्याक पासत सर्वेस्पराशी आवय थंयसर उलयता, सर्वेस्पराशी बापूय थंयसर उलयता, सर्वेस्पराशी भुरगीं थंयसर उलयतात, सर्वेस्पर आमच्या घरांत थिंगा भितर सरता जाल्यार हांव मागणें करूंक तांकां आपयता. हें कोण येता थिंगा? हांव मागणें करूंक आपयता तेन्ना फकत भूत येता. जरी तर भूतूच येत जाल्यार मागीर कितें करुया? आमी मागणें कोत्ता आसतना जेन्ना आमचें मागणें आयकोपाक सर्वेस्पर वयर तर सगळ्यांक देंवता. हें विश्वास दवरता पळय ते म्हजे हात दाखयात. वाव, रायट. आनी जरी तर तूं असलो विश्वास दवरता जाल्यार तुज्या जिवितान तुजे सगलीं गोरचीं आसा पळय ती तांच्यांनी पासून तें सदांच करूंक जाय. घोव तेन्ना मागणें करता आसतना बायल जावन तूं घोव देवा लागीं उलयता पळय ती भिरांत तुज्या जिवितान. बायल मागणें करता आसतना देवाशी ती उलयता पळय तसली भिरांत घोवाच्या जिवितान आसूंक जाय. भुरगीं जेन्ना मागणें करता तेन्ना तें देवा लागीं मागणें करता पळय तांच्या जिवितान ती भोक्ती आनी ती भिरांत आसून तें बरें जातलें. चालते भाशेन जेन्ना घोव घरान मागणें करता पळय तेन्ना कोण थिंगा ध्यान कित्याक दिना? कित्याक अशें घडटा? मागणें करचे पयलीं तुज्या बायलेक आनी तुज्या भुरग्यांक तूं गाय सोंवताय. दोगांयकूय तुवें पयलें थिंगासर गाय सोंवलें आनी मागीर थिंगासर तूं मागण्यान वयता आनी देवा देवा बापा तूं व्हरतो अशें म्हणटाय. तूं अशें म्हणटा आसतना तुजी भुरगीं फाटल्यान रावन म्हणटा तूं एक व्हरतो बापूय आसाय. आतांच तुवें आपल्याच्या काळजांतल्यान आमकां गाय दी बापा. आतां तूं थिंगासर मागण्यान रावन सोम्या सोम्या म्हणशी जाल्यार देव थिंगा देंवन येवचना, तुजे फ्रेंडूच थिंगासर येतले. तर कित्याक चालते रुपयान जेन्ना घोव घरान मागणें करता आसतना दुसरी थिंगासर मन लायना, जेन्ना बायल मागणें करता आसतना दुसरी थिंगासर मन लायना, तांच्यो कन्यो मागण्याचे पळय ते मान हाडपाक आसनात त्या पासत. आनी हे कारण लागून तूं मागणें करता आसतना कोण थिंगा मन लायना? सावधान. ही एक एकदम लोजेची ती खबर, ही एकदम दुखेस्त ती परिस्थिती जावन आसा. हो विशय तुमी केन्नाच विसरूं नाका. हांव तुमचे लागीं हें मागता. मागण्याचे सुवात वेदीच्या मुखार आनी मागण्याची स्टायल आपल्या दिमेर येवन मागणें करप एक समाजान. सांगात नासते पळय ते सगळे लोकूय आतां तेणी मागणें केल्या पळय तेन्ना कितें घडलें तें तुमकां रोखडेंच हांव सांगता. ताचो पळोवया. 7वो आवेस्पोर वोड पयली. जेन्ना सोलोमोनान आपलें मागणें सोंपयलें तेन्ना स्वर्गार्थान उजो देंवलो आनी होम आनी बलिदानां उलपान सोडयलीं. मागणें केलें आनी मागणें सोंपयलें. कितें आयलें? स्वर्गार्थान उजो देंवन आयलो. ताचो अर्थ तुमी जाणा? त्या दिसा जेन्ना ताणें सोलोमोनान मागणें केल्या उपरांत
सोलोमोनान ज्या सोर्वेस्पोराशी मागणी केली पळय तो सोर्वेस्पोर जिवो त्या पासत त्या सोर्वेस्पोरान त्या मागण्याच्या उतराक उजो पाठोवन दिलो म्हणल्यार म्हजो सोर्वेस्पोर मागण्याचो तो जबाब दितलो. आता विश्वास दवरता त्या सोर्वेस्पोराची तुम्ही आता मोहिमात करात. त्या दिसा सोलोमोनान केलेली पळय ती मागणी स्वर्गार पावली. स्वर्गितान सोर्वेस्पोराचो जबाब उज्याच्या त्या रुपान येवन होम बोलीचेर थिंगासोर येता. जे सगळे बेठवले पळय ते भस्म करता. 14 आयक. एका दिसा आदार नासतली विधवा. भुरग्यांक पोसूंक जायना कोश जाले. जेवण नासतलें आनी फोडफोडटाली तेन्ना हे सुम्या म्हजो घोव ना भुरग्यांक जेवण ना जेवपाक कांयच ना भुरग्यांक पासून दिवपाक कांय ना खाकळूत कर आमचे सुम्या. आनी अशें मागणें करता आसतना शेजाऱ्याक एक पसरो आसलो. त्या पसऱ्यार वचोन थिंगासोर मातशें भावा थोडें तुजे लागीं कितें ब्रेड वो जाम आसा तो म्हाका दिवशी. हांव आनी म्हजी भुरगीं थिंगा जेवण नासतना आमी फोडफोडटात. ती एकदम देवस्पणी ते देवाची भिरांत दवरता देवाचेर ती विश्वास ठेवता अशें चिंतून तो मनीस तिका वळखता त्या पासत ताजी फकाणां कोत्ताली आनी ताजी तोखणाय कोत्तालो. जाल्यार तूं म्हणटा कितें आवय तुजे मागणेचो जबाब तुजे लागीं येवंक ना तूं म्हाजे लागीं आतां आयलाय. कितें जालें तुजे सोर्वेस्पोराक तूं मागणें कोत्ता तो तुका जबाब दिना. भावा हांवें मागणें केल्या उपरांत तो जरूर म्हाका जबाब दितलो. जाल्यार तेणें करूं येता न्हू. मागणें केल्या उपरांतूच तुजे लागीं येवपाचें म्हाका हें मार्गदर्शन मेवलें. त्या पासत येयला भावा तुवें मागणें केलां काय वय केलें. तुज्या मागण्यान शक्ती आनी ताकद आसा अशें म्हणशी वय खरेंच म्हज्या मागण्यान शक्ती आनी ताकद आसा. जाल्यार तुज्या मागण्यान कितली ताकद आसा कितली शक्ती आसा पळय ते एके चिटीन बरोवन हे तागडेर तूं थिंगा दवर. तुज्या मागण्यान कितलो पावर आसा कितलो पदवी आसा पळय ताज्या पोरमोणे तुका हांव जेवण दितलो. तें पेपर थिंगा दवर. हें कितें मागण्यांक एका पेपरान हांवें बरयचें वय तो आतां तागड्यान दवरूंक लायता. आतां सांगात तुमी पेपर कितलो वेट आसा. सारके बाबडी तें मागणें तेणें बरयलें ती चीट थिंगा बरयली आनी ताका अशें दिलें तागडेन तें दवरलें. पळयात तुजी मागणी हांवें तागडेन दवरली ती एकदम पदवी आनी तातूंत शक्ती आसा अशें तूं म्हणटाय. तितून कितलें वजन आसा कितलें ताकद आसा पळय तितलें जेवण हांव तुका दितलो. कितलें तेणें सांगात तुमी. बरें बरें आसा. बेगीन बेगीन वचोन तुंय सोलें तेणें ब्रेड पॅकेट घेतलें तें तागडेन दवरलें आनी तिका पळयता. त्या उपरांत ते तागडेक पळयता तो हालो ना. हें कितें वो धाकटो कागदाचो कुडको थिंगा दवरलो आनी ते वाटेन जेन्ना हांवें ब्रेड दवरलो तो ब्रेड दवरल्या उपरांत हालोंक ना कित्याक कांय सजमी कांय मेवना. आनी एक ब्रेड पाकेट थिंगा ते वाटेन दवरता हालो ना कित्याक. एक जॅम घेता आनी थिंगा दवरता तोरी हालो ना. तूरची दाव घेता आनी दवरता तोरी हालो ना. गोवांचें तें पीठ हाडून दवरता तोरी हालो ना. 1 लिटर तेल दवरता तोरी हालो ना. तिका कितें जाय तें सगळें तें दवरता तोरी हालो ना. आनी इतल्यान सगळे दुकानाचेर आसलो पळय तो लोक अजापान पळोवंक लागले. जेन्ना ते पळयताले ते दुकानवाल्यान म्हणलें बरें आसा भयणी आतां वेगळे वेगळे तें सगळें काडून तुज्या बॅगान दवर आनी हिंगासर तूं आतां बेगीन बेगीन वच. मागीर पळयतले म्हणून तिका धाडून दिता. आनी धाडल्या उपरांत ह्या दुकानाचेर आयला पळय त्या लोकांक तांचें सामान दिल्या उपरांत शेवटाक ताणें बरयलें पळय ती मागणें इतलें वजन कित्याक अशें म्हणून तें लुआन तें मागणें तें धाकटें स्लीप कितें उक्तें करून पळयता. सोम्या आमचो दिसपटो इगरायज आमकां दी. हें मागणें आसलें. हें कितें आमचो दिसपटो इगरायज आमकां दी अशें बरयल्या आनी एकेच वाटेन तेणें आख्खें म्हयन्याचें राशन तें घेवन गेली. आनी ही तागडी काम कित्याक करिना. आनी अशें करून तेन्ना तो तागडेक पळयता पळय तेन्ना मोदेंच तो थांबलोलो. आतां ते कितें काम करतलो. म्हजो सोर्वेस्पोर काम कोत्ता आसतना भावा आनी भयणानो मनीस पळय जे गाद घेता तसले तांची कामां जावची ना. मनशाची गादकी पळय तसलीं कामां थंय चड चलची ना. ते विधवे बायलेची मागण्यान कार्य केलो. मागण्यान काम केलें ताजो जबाब सर्गीचान देंवन आयलो. त्या दिसा सोलोमोनान मागणें केलें ती मागणी स्वर्गार गेली. स्वर्गार्थान जबाब उज्याच्या रुपान देंवता. 14 आयक. त्या दिसा उजो देंवन आयलो. देंवल्या उपरांत कितें कोत्ता पळय तें आतां पळोवया.
जेन्ना सोलोमोन आपले मागणी काबार केली तेन्ना स्वर्गांतल्यान देंवन आयलो. होम बली आनी दुसरी बलिदानांक उल्पान उडयली. आहा, कितलो बरो म्हजो सर्वेस्पर. कित्या पासत उजो देंवलो. कोणाक तो उलपायता? लोकांक उलपायता अशें बरयलां काय? अशें काय? खरेपणी सर्वेस्परान कोणाक थिंगासर काबार करूंक जाय आसली? पदकां कोतात तांकां. सर्वेस्पराच्या विरुद्ध जे येतात पळय तसल्या लोकांक सर्वेस्पराच्या रागान तांकां उल्पान उडोवंक जाय आसली. ती इस्रायली प्रामाणीक आसलोली? ना नसली. ती प्रामाणीक नासली त्या पासत. आनी त्या वेदीचेर तिंगा बलिदान दिवची पडटाली. ती वेदी करपाचें कारण पातकी मनशाच्या पातकाक लागून प्राचिताचें बलिदान तिंगा भेटयल्या उपरांत तांची पातकां बोगसणे मेवतल्यो म्हणल्यार कितें हें पवित्र आसा? ना, आमी पवित्र न्हू त्या पासत. सोलोमोनान मागण्यान तें मानून घेतलें. जाल्यार ही सगळीं पातकी मनशां असलीं पातकी मनशां सर्वेस्पराच्या मंदिरा भायर उबी जाता तेन्ना पवित्र सर्वेस्परान तांकां उलपावंक जाय जाल्यार कोणाक उलपावंक जाय आसलीं? लोकांक उलपावंक जाय आसलीं. पूण त्या दिसा लोकांक थंयसर उलपावंक ना. ताजो उजो येवन लोकांच्या जिविताचेर पडोंक ना. थंयसर जाल्यार खंय? थंयसर दिलेलें पळय तें बलिदान. त्या बलिदानाचेर सर्वेस्पराचो उजो येवन वय तें बलिदान केलें पळय थंयसर तें बलिदानाक सारको उल्पान उडयता. 2000 वर्सां आदीं सारकें हेंच घडलें. कितें? पातक आमी केलें, वायट आमी केलें, सर्वेस्पराचे विरोध आमी जियेलीं. खरेपणी सर्वेस्पराचो तो राग आगाच्या रुपान येवन कोणाचेर पडोन ती उलपावंक जाय आसली? म्हजेर आनी तुजेर पडोन ती आमी उलपावंक जाय आसली. आमकां सगल्यांक ती आख्खे काबार करूंक जाय आसली. पूण सर्वेस्परान आमचो इतलो मोग केला त्या पासत ताजो राग आमचेर तो पडनासतना त्या दिसा स्वर्गीतान उजो देंवन येयलो. वय खंय देंवलो? ताणें भेटयलेलें पळय तें बलिदान तांचेर ते थंयसर देंवलें. सर्वेस्पराचो राग मनशाचेर देंवोंक जाय आसलो पूण त्या दिसा तो मनशाचेर देंवोंक ना. त्या दिसा कोणाचेर तो देंवन येयलो तुमी जाणाव? म्हज्या आनी तुज्या पासत आपल्याचो प्राण भेटोवपाक मेंढरो म्हटल्यार बलिदानाच्या रुपान त्या खुर्साचेर उमखोलेल्या पळय त्या बेठवणेचे वयर सर्वेस्पराचो राग देंवन येता. त्या दिसा जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या पासत खुर्साचेर सर्वेस्पराच्या रागांतल्यान तो उलपता. ह्या भाशेन तो सर्वेस्पराच्या रागाक खुर्साचेर ताका तो भेटयता. त्या पासत तूं आनी हांव साल्वार जाता. तुज्या आनी म्हज्या पातकांक आमकां बोगसवणें आसा. म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर कितलो मोग कोत्ता, आमचो मोग कोत्ता. सर्वेस्परान जेन्ना सोजा दिली ताणें परगोट केलें. एका प्रांतान एक फौजी एका चेडवाचो तो मोग कोत्ता. त्या चेडवाचो मोग केल्या उपरांत ते चेडूय त्या फौजीचो चड मोग कोत्ताले. दोगांय एकामेकाचो मोग कोत्तालीं. आयज कालचे पातकाचो मोग न्हू, पार्काचो मोग न्हू, बायकाचो मोग न्हू. थोडे म्हणल्यार खरो मोग तांचो आसलो. आनी ह्या भाशेन ती मोग करून आयज काल तरी काय जातलें अशें म्हणटाना तेरे पळयत ताका आपोण येता. तुका आतां झुजाक येवंक जाय, तुका युजान येवचें पडटलें. रोखडेच आपल्याचें तें सामान घेवन जाचो तो चड मोग कोत्तालो आपल्याचें मोगाचें ताका तो बाय म्हणटा झुजोंक म्हाका वसोंक जाय, आतां हांव वयता पूण हांव रोखडोच परतून येतलो, तुका हांव भासण दिता अशें म्हणून तो थिंगासर गेलो. झूज तर तो झगडटा पूण दर एका दिसा तो एक चीट बरयता. झूज थिंगासर जाता पूण म्हज्या मनान तूंच आसा, म्हज्या काळजान फकत तूं आसा. दर एका दिसा तो चीट बरयतालो. ते चीटेक 24 वरां जाय ती आशा धरून हे मोग कोत्ताले पळय ते वाट पळयत आसताले. पोस्टमॅन येता थिंगासर आसा, बेगीन बेगीन ते चीट घेताले आनी ते वाजून लागताले. दर एका दिसा एक चीट येताली. ह्या भाशेन दर एका दिसा म्हयनोभर थिंगासर चीटी येताल्यो. एक दीस पोस्टमॅन थंयसर येवंक ना. ताणें चिंतलें कितें पोस्टमॅनाचे सुटी म्हणून तो थिंगासर आज येवंक ना. जायती आशा दवरल्या उपरांत पासून तो पोस्टमॅन थिंगा येवंक ना. दुसऱ्या दिसा पासून आशा दवरली पूण तो पोस्टमॅन थंयसर येवंक ना. जाल्यार ताका कसली भिरांत दिसलें, भितरलें आनी तें कापोंक लागलें. तिसऱ्या दिसा पोस्टमॅन आयलो. खुशालकायेन विचारता, कितें रे तूं खंय आसलोय? दर एका दिसा तूं घेवन येताय पळय म्हज्या फ्रेंडाची चीट घेवन येताय, तूं खंय गेलोय? तेन्ना तो म्हणटा, म्हजें येवपाचें कारण चीट दिवपाक न्हय जाल्यार कित्याक? दर एका दिसा येता पळय ती चीट आज कित्याक येवंक ना हें विचारपाकूच हांव तुजे लागीं येयला. आनी त्या पोस्टमॅनाचें हें टेन्शन आसलें. दर एका दिसा तूं काडून चीट दितालो. तें आतां आनीक भियेलें.
1 सुमार जाली चीट येवंक ना, 2 सुमार जाली चीट येवंक ना, आतां 1 म्हयनो जालो चीट येवंक ना. सारके आशा दोन मोग करताले पळय ताजे काळीज दिसान दीस ताजें वजें वाडटालें. कितें जालें काय म्हज्या मोगाक? एका दिसा चीट आयली आनी एकदम खुशालकायेन ती मनीस ते पोस्टमॅनाची वयता आनी ते चीट घेता. पूण त्या चिटीन बरयल्या पळय ती उतरां ताज्या मोग्याची नासलीं. कोणें काय म्हाका ही चीट धाडल्या, बेगीन बेगीन ती उकोडटा. त्या चिटीन कितें बरयलां तुमी तें जाणाव? चड सुबेज हांव ताजो पळय मोग कोत्ता म्हज्या मोग्याक. तुज्या मोगाचो बरोवपाक आदार घेता ही चीट. हें कितें? म्हजो मोगी म्हाका चीट बरयतालो, आतां तो बरोवपाक आदार घेता. कितें जालें काय? तुका हांव सोडून ह्या झुजांत हांव आयलो. तें झूज झगडटाना तें गैर जाताना म्हजे दोनी हात कातोल्ले. दोनी हात आतां ना. आतां म्हजे दोनी हात ना. आतां एक हांव पायज जाला. हॉस्पिटलांत सारको अनाथ कसो आतां हांव आसा. तूं म्हजी आनी म्हजे चिटीची वाट पळयतली त्या पासत? म्हज्या इश्टाक हांवें सांगोन आतां ताका हांव सांगता आनी म्हजो इश्ट ही चीट बरयता. मागता फकत ती म्हजी उतरां आयक. हें कितें? दोनी हात नासतले पळय तसल्या मनशाची काजार जावन जिवीतभर तूं एक फॅन अशें जियेवपाक म्हाका ही आशा ना. हांव मागता तूं म्हाका आतां विसर. तुका मानता पळय तसल्या मनशाशी, तुका खुशालकायेन तुका मोगान दवरता पळय तसल्या लागीं काजार जा. जिवीतभर सुखीन राव. हांव तुज्या मनांतल्यान मोग करता. पूण फाल्यांच्या दिसा एक घोव जावन तुज्या पासत तुजे गरजे हांव पुरे करूंक पावचो ना. म्हाका तूं बोगोस. तूं म्हाका विसर. ही चीट. आतां ह्या चेडवाक हांगासर कितें करूंक जाय? तें चीट ती हातीन दवरता, आपल्याच्या कपड्याची तयारी करता आनी तितलेंच न्हय, तें घर सोडून तें आतां वयता. खंय गेलें पळय कोणूच नको. खंय वयता पळय तें कोणूच नको. तेजे उपरांत कितें जालें? एकदम सारकें तें गैर जाता. त्या स्वतेचेर तें पावलें. तें गैर जाता पळय तें स्वतेच्या हॉस्पिटलांत गेलें. ताजो मोगी खंयच्या वॉर्डान आसा खबर घेता. खंयच्या खाटीर तो आसा पळय तेजी खबर घेता. वेगळ्या वेगळ्या वयता. दोनी हात आसता नासलोले आनी आतां तेज्या मोग्याक थिंगासर तें पळोवंक वयता. धांवन वचोन ताका तें वेंग मारता. तो दोनी हात नासतलो मनीस आपल्याच्या दोळ्यान आपल्याचो मोग दाखोवपाक पासून तेजे दोनी हात थिंगासर नासले. हात ना म्हणून जेन्ना तो रडटालो, मोग करता पळय तें चेडूं अशें म्हणटा, तुजे हात ना जाल्यार ना आसूं, म्हजे हात आसा तुका आसरो दिवच्या खातीर, तुजे सांगाता उबें रावच्या खातीर. भावा भयणानू, सावधानीन तूं आयक. जे कोणें ताजो चड मोग केलोलो एका मोग्याक पासत, तो मोगाचो ज्या मनशाची आपले हात ना आपल्याचे हात मुखार काडून ताजो आसरो जावन रावतले म्हणून हें व्हडती खबर न्हय. पूण खंयची बरी व्हडती खबर जाणा? तूं आनी हांव सर्वेस्पराच्या मोगान आमी जियोंक ना. सर्वेस्पराक मानता तशें आमी जियोंक ना. सर्वेस्पराक खुशालकाय दिता पळय तशें आमी जियोंक ना. जल्मलो पळय त्या दिसा सावन वय कालच्या दीस पासून तूं तुज्या इच्छे प्रमाणे जियेलाय. एडोंक पावता ते भाशेन, बेबद्या भाशेन, मोडको खेवता ते भाशेन, फोटो येवन जियेताय, दुसऱ्याचो घात घेताय. सर्वेस्पराचे इच्छे विरुद्ध सारके ते वायट कामां, वायट सारकी तसली कामां करता तसलो मनीस. तूं आनी हांव जियेत आयल्या म्हज्या आनी तुज्या भाशेन. जल्माक हाडला पळय ताका तो सगळें खबर आसतलो, तो पासून मोग करचो ना. कोणाशी काजार जाल्यार पळय ती तुजे बरोबर रावपाची इच्छा करची ना. असली आमकां म्हाका आनी तुमकां कोणी आमचो तसो मोग करतलो? कोणूच आमचो मोग करचो ना. पूण एकल्यान आमचो मोग केलो, ताजो हांव प्रचार करता. सोमी जेजू कितलो ताणें मोग केलो तुमी जाणाव? दोनूय हात ना पळय तसल्या मनशांक तूं मानून घेताय ते आमी व्हडते सजमवता जाल्यार म्हजे आनी तुजे पातकी मनशाचे केल्या पळय पातकाचे ते सगळे फारीकपण फकत ते फारीकूच करप न्हय. त्या पातकाची सजा आनी ते पातकाचे फारीकपण आपल्याचेर ताणेन घेवन खुर्साचेर प्राण दी पर्यान तुजो इतलो मोग कोत्ता पळय तसलो सर्वेस्पर ह्या संवसारान कोण आसा काय? त्या दिसा उजो सर्गींतल्यान देंवोन आयलो. लोकांचेर पडोन तांकां नाश करूंक ना. भेटयलेल्या पळय त्या बलिदानाचेर पडोन उजो थंय देंवता. पातक केला पळय त्या मनशाचेर न्हय, सर्वेस्पराचो राग त्या दिसा येवन देंवलो. कसलेंच पातक करूंक नासलोले. मेंढऱ्याच्या त्या रुपान बलिदानाच्या रुपान ताका भेटयलोलो. स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर सर्वेस्पराचो तो राग एक फारीकपण कशें आयलो. कितले भिरांकूल आमी केलोले पळय तें पातक जेजू क्रिस्ताच्या
कुडीचेर ताज्या गाय घातलेले पळय ते तुम्ही जाणाव. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयात, सोगलेचो त्रायन पळयात. बाबा हे कितें कोत्तात पळय ते नको तांकां बक्षी. ह्या दिसा स्वर्गांतल्यान उजो आयलो, बलिदानाच्या रुपान पेटवलयले. त्या जनावरांचे उलपयता पळय तो उजो आयलो पूण क्रुसाचेर उलपता पळय त्या जेजूचे सर्वेस्पराचो राग. आमचेर देवंक जाय आसलो तो सर्वेस्पराचो राग पुरवणाचेर देंवलो. आमी केल्ले पळय ती पातकां तेजे कुडीचेर गाये दिता. आमचेर देव शिराप आसलो, आमचे दुयेंस आमकां जे मरण येवंक जाय आसलोले ते सगळेके बारोबर जेजूचेर तपको मारता. My God, why have you forsaken हे म्हज्या me? सर्वेस्परा, हे म्हज्या सर्वेस्परा, तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? आमी केल्ली पळय ती पातकी सोरभोंवतणी येवन जेजू क्रिस्ताचेर त्या क्रुसाचेर दारी वाटेली कशें ताका सोंतायता ते आमी आतां पळोवया. लोकांचेर देवंक जाय आसलो पळय तो सर्वेस्पराचो राग बलिदानाच्या रुपान ताका पेटवल्या पळय जेजू क्रिस्ताचेर देंवता. Finished! सपाटले मनशान केल्ले पळय ते पातक सगळेच म्हजेर ते देंवन आयले. ते फारीकपण आतां काबार जालें. सोमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवता पळय कोणी तो जावं आतां ताका कसली खास ना. Father, into your hands I commit my spirit. म्हज्या बापा, हांव म्हजो प्राण हांव तुज्या हातान तो भेटयता. ज्या मनशाचे दोनी हात ना पळय ताका मोग कोतप म्हणून आमी ओडते सजमतालीं. पातकी मनशाक लागून येदी व्हडली खास सोंसली. आपल्याचे रोगोतूच ताणें वावयलें. सर्वेस्परा तो सगळो राग पळय ताणें तो सोंसलो. म्हज्या सोम्याच्या मोगाचो तूं कसलीं उतरां दितलोय. भावा आनी भयणानो, आपल्या जिवाकीन सुबेज मोग कोत्ता पळय तसल्या सोम्यांक तूं सोडून जरी तो तूं जेता जाल्यार ह्या संवसारान तुका साल्वार करपी ओ तुका सुरक्षा दवरपी तुका पातकाल्ल्या चोपकाल्ल्या सुटका दिवपाक ह्या मरणाचो प्राण स्वर्गार तुका पावयतलो. थंयसर तुका आनी कोणूच ना. तेका लागून पवित्र पुस्तक म्हणटा, इतल्या व्हडल्या ह्या तरुणांतल्यान तूं पयस रावत जाल्यार कसो तूं साल्वार जातलोय सर्वेस्पराचे त्या रागांतल्यान. त्या दिसा सोलोमोनान मागणी केल्या उपरांत उजो लोकांक ताणें उलफावंक ना थंयसर तो उजो देंवन बलिदान केलेले पळय त्या बलिदानाचेर उलफावन तो थिंगा सोडटा. सर्वेस्पराचो राग तुका आनी म्हाका थंयसर ती उलपांक जाय आसलोली तो तुका आनी म्हाका उलपावन उडयना.
म्हजेर आनी तुजेर आपल्याचो राग तो दाखोवन दिना. आपल्या मोगाच्या त्या पुताचे जेजू ख्रिस्ताचेर म्हणल्यार तो मेंढरो बलिदानाच्या रुपान ताका भेटोयलो. सर्वेस्पराचो राग ताजेर तो देव वयलो. कितलो तुमी जाणा तो मोरो पर्यंत. इतलो तुजो मोग कोत्ता पळय त्या सर्वेस्पराक तूं मानून घेवचो नाय. इतलो तुजो मोग कोत्ता पळय त्या सोम्या पासो तूं एक गवा जावन जियेवचो नाय काय. आतां सोम्याची गोवाई जावन सोम्याचे एक पूत जावन आमी जियोंक जाय. आनी अशी आशा कोत्ता जाल्यार म्हज्या बरोबर आतां तुमी मागणें करात. लेट अस प्रे. व्हरत्या पवित्र आनी मोगाच्या म्हज्या बापा, आमच्या जिवितान एक वेदी आसोंक जाय. बापा, आमी तुज्या हाजीरपणान सकाळचे आनी रातीचे आमचे दिमी म्हणून आमचें आसा पळय तें सगळें तुज्या हाजीरपणान आमचें जिवीत आमी तें बलिदान करूंक जाय आनी आमकां तें समर्पण करूंक जाय. असलें वेदीचें एक मागण्याचें जिवीत आमच्या जिवितान तूं आमकां दी. मागणें म्हणल्यार जिवे देवाचे बरोबर भेट करप, ताजे लागीं उलोवपाची ती सुवात म्हणून भिरांतीन आनी भोगतेन खालती जावन आनी नियाळ करून तुज्या हाजीरपणान आमी येवंक जाय म्हणून अशें आमी सजमोन त्या पासो तूं आमकां योग्य केलां आनी ओत्मीक आमकां दाखोवच्याक. मागणें फकत घराच्या एका मनशान करूंक उपकारना पूण त्या घराच्या सगळ्या मनशांनी करूंक जाय. ह्या उपरांत दरेक फामील तुज्या उजऱ्यान ती मागणें करपाक एक तें बरें ओत्मीक अनुभव दी. मागण्याचो जबाब मेळता. ते मागण्याचो जबाब मेळता. सोलोमोनान मागणी केले पळय ते मागणें उज्याच्या रुपान तो जबाब घेवन येता. बापा, आमच्या जिवितान मागण्याचे जबाब कसो येवंक जावो अशें आमी आवडेता. त्या रुपान तुजो जबाब येवं दी. आमच्या जिवितान तुजी भेट दी आनी आमकां तूं बेसावान भर. आमी आतां पसून केल्या दरेक पातकां बापा तुज्या रोगतान तूं ती नितळ कर. आमकां तूं पवित्र कर. तुजें गोवाय जावचें आमकां तूं भाग दी. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागतां. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका भोगसणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. काल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.